बाबा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. स्टार्ट करायचं. ओके स्टार्ट करूया. बायबल शेअर करून कोणी नांत कोणी वाचता आले हा ओके 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 आबा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आम्ही तुका अर्घ दिता. आज आमकां तुवें तुझ्या उतरांत आमकां हर एकल्यांक तुवें ह्या वेळाक सांगात हाडल्या पासत आम्ही तुका अर्घ दिता. आयचो हो वर्तो दीस आम्हा सर्वांक तुवें फावो केल्या पासत आम्ही तुका अर्घ दिता. आमकां हे तुजें जिवीत आमकां हर एकल्यांक तुवें दिल्ल्या पासत आम्ही तुका अर्घ दिता. आमकां हर एकल्यांक सताचे वाटेर आमच्या मेटामेटांनी आमकां उजवाड जावन वाट दाखोवनचो एक उजवाड जावन कशें बापा तुझ्या पुताक तुवें आमच्या पासत धाडल्या पासत आम्ही तुका अर्घ दिता. आयची हे तुझ्या उतराची शिकवणेन आम्ही भाग घेत असताना पवित्र आत्म्या हे सगळी शिकवण आम्ही तुका तुझ्या मार्गदर्शनाखाल आम्ही तुका समर्पण दिता. जे कितें तू आमकां आज देवाच्या उतरान शिकोवंक आशेताय ते शिकोवंक आम्ही आमची काळजां आनी मनां उक्ते करून दवरता. पवित्र आत्म्या तूंच जावन आसाय आमचो सहाय्यक, तूंच जावन आसाय आमचो शिक्षक. म्हजी मोत, म्हजी उतरां, म्हजी चिंतना, म्हजो आत्मो सगळो म्हजी कूड सगळीच हांव तुका समर्पण दिता. जे कितें तूं आज या म्हज्या भाव भयणी थंय शेअर करूंक आशेताय ते तूं म्हज्या उतरां मुखांत म्हज्या जिबे मुखांत तें तूं तें शिकय. हांव म्हाका सगळेंच तुका समर्पण दिता. जे कितें तूं आमकां जाणा जावंक आशेताय ते देवाच्या उतरांत आसलें सत जिवीत वाट दाखोवचें उतर तेजे तें एक रेवलेशन नॉलेज आमकां हर एकल्यांक तुवें आयच्या दिसा जे कितें तूं आमकां रेवलेशन नॉलेज दिवंक आशेताय त्या पासत आमी तुका अर्घ दिता आनी ही सगळी शिकवण आमी तुज्या हातीन समर्पण दिता पवित्र आत्म्या. आनी ह्या शिकवणेक आडखळ करतल्या हर एक पाड आत्म्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव बंदीत करता आनी गुण दर्यान वचून पड म्हण आतांच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव फरमायता.
हे मागणे करता आमच्या सोम्या सोडवणदारा जेजू ख्रिस्ताच्या नावान आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise प्रेज God. द लॉर्ड ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर. Praise God. ओके ओके येस. आम्ही हा लास्ट टाइम आम्ही शिकून असल्या उतर देवाचे उतर म्हळ्यार एक डीप नॉलेज अंत आम्ही गेले. गॉस्पल ऑफ जॉन आम्ही सांगले. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासवे असलो, शब्द देव जावन असलो म्हणून आम्ही हे उतरा वयर आम्ही जाता तितले नियाळ कर नासल्यो. तशेंच क्रिएट आणि फॉर्म हेजे विशयांत बी आम्ही डिफरन्सेस आम्ही शिकून असल्या. उडास आसा म्हण चिंता सगळ्यांकी. लास्ट टाइम आम्ही डिस्कस केले. म्हज्या क्लासीन डिस्कस केले. ओके उगडास आसा क्रिएट आणि फॉर्म वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतराक एक सकत असा रसचेत असले. एक कांय नासले थंय एक उत्पत्ती करचेत असले. रसचेत असले सकत देवाच्या उतराक असा म्हणले आम्ही. देवाच्या उतरा विशयांत आम्ही शिकते असल्या लास्ट क्लासींत. करेक्ट? Yes. होय होय. प्रेज गॉड. सो आम्ही त्यांचे जस्ट मुंदरून ओशा. ओके सो कितले आमकां हे देवाचे उतर आमच्या जिवितांत मुख्य जावन आसा. हाऊ इम्पॉर्टंट इज द वर्ड ऑफ गॉड. कितले हे आमच्या जिवित जावन आसा आणि हे आम्ही कशे देवाचे उतर आमच्या जिवितांत कशे आम्ही एक अलाइव करेत. अलाइव म्हळ्यार जिवे कशे आम्ही पळवेत. जिवे कशे आम्ही अनुभव करेत म्हणले आम्ही आज शिकया. ओके फर्स्ट थिंग हे देवाचे उतर जावन आसा एक टूल्स खबर असणे. तुम्ही जाता तितले लोक मे बी व्हेकल आणि आसा सगळ्यांकडे टूल्स जाय न्ही थोडे व्हेकलाक मेंटेन करूंक न्ही. घरान बी थोडे टूल्स जाय न्ही आमकां. एक ल्हानशे कसले तरी एक स्क्रू ड्रायव्हर जावं ना आणि कितें तरी एक ल्हानशे टूल्स उरतात आम्ही यूज करतात. कटिंग प्लायर हे आम्ही जाता तितले टूल्स यूज करतात घरांत न्ही. टूल्स नासतना आसात खंयचे तरी घरांत विथआउट टूल्स आसात कोण तरी ना No. ना. एक लहान ना व्हड खंयचे तरी एक स्कूल टेस्टर ना कटिंग प्लायर आणि कितें स्क्रू ड्रायव्हर असे आमच्या हातांत आम्ही घराचे मेंटेनन्साक आम्ही थोडे टूल्स धरून गेला. करेक्ट न्ही. तशेंच आमच्या जिवितांत एक इम्पॉर्टंट टूल जावन आसा. जिवीत समा वाटेर चलोवंक एक टूल जावन आसा देवाचे उतर. एक टूल न्ही इम्पॉर्टंट टूल मोस्ट इम्पॉर्टंट टूल म्हणत आम्ही. अति मुख्य जावन असले टूल म्हळ्यार हातेर न्ही. हातेर न्ही करेक्ट न्ही. Ather. Okay. हातेर म्हणतात न्ही टूल्स म्हळ्यार होय. कोंकणीत. येस. होय. हे एक जिविताक आमकां कशे आमच्या घरच्या मेंटेनन्साक ना आमच्या व्हेकलाच्या मेंटेनन्साक आम्ही टूल्स धरून घेतात. सगळ्या घरांत ती उरतात. कोणी टूल्स दुसऱ्या घरा मागूंक वचनात. ऑलमोस्ट एक थोडे मिनिमम टूल्स तरी घरांत उरतातच. ओके सो तशेंच आमच्या जिविताच्या ह्या लाईफ म्हणल्या ह्या जिविताक मोस्ट इम्पॉर्टंट अति मुख्य जावन हातेर जावन आसा देवाचे उतर. कित्याक की म्हळ्यार हे आमच्या जिविताक आमच्या दिसान दीस आमचे जिवीत कितें आसा ताका एक गाईड कशें ते आमकां एक वाट दाखोवचे तसले हे एक हातेर जावन आसा. हे आमकां आमचे डिसिजन्स आम्ही खंयचे डिसिजन घेवंक म्हणले आमकां हे उतर आमकां देवाचे उतर आमकां दाखोवन दिता. आणि तशेंच एक आम्ही क्रिस्तांव जावन आमची जिवीत कशें आसजय म्हणले देवाचे उतर आमकां देवाचे उतर म्हणले हातेर आमकां दाखोवन दिता. न्ही की आम्ही क्रिस्तांव म्हण दाखोवचे खाली आमच्या गळेंत असले कुरीस ना कितें सांगतात आमचे भायले दिसण्याने आम्ही क्रिस्तांव म्हण दिसचे न्ही. ओके सो भितरले म्हळ्यार आमचे उतरां जावन दी आमचे करणे जावन दी आमचे एक कॅरेक्टर हे देवाचे उतर आम्ही क्रिस्तांव म्हणले आमच्या जिवितांत दाखोवन दिवंक आसा. न्ही की हे भायले सिम्बल्स क्रॉस जावं कॉंत जावं ना आम्ही बायबल धरून रावचे जावं हे हांतून
हाच्या मार्फत आम्ही क्रिस्ताव म्हणून दुसऱ्यांक दाखवून दिवची न्ही. आमचे जिवीत जे कसे आमचे जिवीत आम्ही जियेतात आणि आमचे कॅरेक्टर नडते ते देवाच्या उतराक ताळ पडतात असले जाल्यातना आम्ही खरी क्रिस्ताव जावंक पावता. खाली नावांत क्रिस्ताव न्ही. ओके, सो नेक्स्ट कशे हे देवाचे उतर आमच्या जिवितांत जिवे करेत. जिवे करेत आम्ही हिब्रूज 4:12 वाचला. देवाचे उतर जावन आसा जिवे आणि ते क्रियात्मक. लास्ट टाइम आम्ही हेजे वयदर आम्ही स्टडी केले. क्रियात्मक म्हळ्यार क्रिएटिव्ह, ताका एक क्रिएट करचे तसले सकत आसा. क्रिएट म्हळ्यार काही नासल्ले थंय एक उत्पन्न जावचे जावन आसा क्रिएट. काही ना पूण ताका काही नाल्ले कडेन ते कितें जाय ते एक उत्पन्न करचे सकत देवाच्या उतराक आसा. ओके, प्रेज गॉड. उतर आम्ही वाचया. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 4 वर्स 12. कोणतरी वाचताला वाचा ना? हांव वाचता. देवाचे उतर हा. जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे पाजले दोन दारीची तलवारी प्रास सड कातरूंक सकतात असले. प्राण आणि आत्मो संद आणि आडासो सार सहित मेकले करता पर्यान विदोंक ताका सकत असा. मनशाच्या काळजाचे अत्रेग आणि चिंतना ते पारखिता. प्रेज गॉड. आता पळया लास्टाचे हांव घेता. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आणि चिंतना सहित पारखुंचे तितले सकत देवाच्या उतराक आसा. आमचे उतरान नाही, आम्ही उलोवचे उतरान नाही, जे कितें आमच्या मनांत घडता, आमच्या काळजांत आसा, आमच्या काळजांतले अत्रेग, काळजांतली चिंतना, जे कितें आम्ही चिंताव ते सहित पारखुंचे तितले सकत देवाच्या उतराक आसा. आता आम्ही पळोवंक गेल्यार हांवें विचारलें तुमकां कशें आम्ही देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जिवे करेत. कोणी आन्सर दिवेत. इंग्लिशान सांगता हाऊ डज द वर्ड ऑफ गॉड कम अलाइव. ते जिवे केन्ना जाता? जिवे आम्ही तोंडार उसारीचे भावार्थान. होय. बायबल केन्ना आम्ही घेवन ते वाचताव, ओके, तेन्ना त्या बायबलांत आसली देवाची उतरां द वर्ड ऑफ गॉड ते कितें जाता? जिवें जाता. बायबल धरयल्ल्या जाग्यार न्ही, पूण तो बायबल आम्ही काडन तो आम्ही ओपन करन आम्ही केन्ना ते वाचताव आणि केन्ना आम्ही ते स्टडी करताव स्क्रिप्चर्स, तेन्ना आम्ही सांगेत की देवाचे उतर आमच्या जिवितांत जिवें जाता म्हण आम्ही सांगेत. न्ही की खाली आम्ही एक कणे बरोवन गायल्यार ना तो बायबल आसल्यार घरांत आसल्यार तेन्ना ते जिवें जायना. पूण उतर केन्ना आमच्या तोंडांतल्यान जशें ब्रदरान सांगलें, केन्ना आम्ही ते आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारताव देवाचें उतर म्हणल्यार बायबल आम्ही केन्ना ओपन करता. ओपन करचे इम्पॉर्टंट न्ही, फर्स्ट वाचचे पहिले. सो वेन वी रीड द बायबल द वर्ड ऑफ गॉड कम्स अलाइव इन अस. तेन्ना ते देवाचें उतर आमचे थंय जिवें जाता. आता हांगा दिला न्ही देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. ते केन्ना ते उतर जिवें जाता? ते बायबलांत आसलें तेन्ना जिवें जायना. ते बायबलांतले उतर केन्ना म्हज्या तोंडार येता, हांव केन्ना ते उच्चारता आणि हांव केन्ना ताचे वयर नियाळ करता, स्टडी करता, त्या उतरा वयर स्टडी करता, हाचो अर्थ कितें म्हण हांव समजून घेता, तेन्ना ते उतर जिवें जावंक पावता आणि ते क्रियात्मक जावंक ते पावता. तेन्ना ताका क्रिएट करचे तितले सकत उरता. ते कित्या पासो तें उतर दिला ताचें काम करता जाल्यार तें उतर आमच्या तोंडांत येवंका आणि आमच्या मनांत ते आम्ही ते ध्यान करूंक आसा. The word of God comes alive in us. By reading and studying the scriptures, God can and will accomplish His purpose in us and through us. So आमचे थंय आणि आमच्या मुखांतर देवाचें कितें योजन आसा. आता आमकां सगळ्यांकी खबर आसा देवाक आमचे थंय योजन आसा म्हण. जेरेमाया 29:11 न्ही? जेरेमाया 29:11 होय. काढता सिस्टर. जेरेमाया 29:11.
वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसलं योजन आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय, तुमच्या केस्ते पासत केल्ल्यो योजना भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो योजना. ओके, प्रेज गॉड. आता हांगा उतर पळया. देवाक आमचे थंय योजना आसात, पूण ती योजना पुर्ती जावंक एक सिस्टम आसा. देवाचे उतर, देवाचे किंगडम ऑफ गॉड म्हणल्यार देवाचे राज एक सिस्टमा प्रकार चलता. आता आम्ही पळोवंक गेल्यार आमच्या बॉडींत सुमार सिस्टम आसात न्ही. सायन्स वाचलं तेन्ना खबर आसा. रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायजेस्टिव्ह सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्क्युलेटरी सिस्टम, असे डिफरंट सिस्टम आसात. ते सिस्टमाचे काम कसे ते आसा त्याचे प्रकार ते जायता. ते केन्ना उलटा पलटा जाता तेन्ना आमकां प्रॉब्लेम दिसून येता, है की. वय ते सिस्टम समा कशी ते वर्क जावंक तसे वर्क जायनासल्या टायमार आमकां प्रॉब्लेम्स दिसून येतात. तशेंच देवाचे उतर काम करूंक ताचेच म्हणल्यार एक सिस्टम आसा, ताचेच म्हणल्यार एक नियम आसा. आता देवाक आमचे ते योजना आसात आणि ती बरी योजना म्हण देवाचे उतर सांगता. तुमचे पासत म्हज्या मनान कसल्यो योजने आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. म्हळ्यार देव जाणा खंयचे योजना आसात म्हण. तुमच्या हिता पासत, कोणाच्या हिता पासत? आमच्या हिता पासत. थोडे फावटी आम्ही प्रेयर करता असताना ना आम्ही खंयचे तरी उपवास करता असताना आणि कितें अन्य भाशेन उलयता आसतना आम्ही चिंताव की आम्ही देवा पासत मागता म्हण. करेक्ट. थोडे लोक चिंतात देवा खातीर हांव मागते असा म्हण, की न्ही की आमच्या पासत म्हण. वय हा, आम्ही म्हणत आम्ही देवाक उपकार करूंक वेचे बरी आमची प्रेयर उरतात. देवाक बदलूंक. हा, देवाक बदलूंक. पूण देव सांगता म्हाका ऑलरेडी म्हाका तुमच्या पासत योजना आसात. आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू. एक पर्पज आसा तुमच्या हिता पासत, न्हय तुमचे ख्यास्ते पासत. तुमकां पाड जावं म्हण न्ही केल्लो योजन्यो, भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्लो योजन्यो. तर हे योजना आमचे थंय पुर्ती जावंका, आमच्या जिवितान पुर्ती जावंका म्हळ्यार ताका एक सिस्टम आसा. आणि ते कशें ते देवाच्या उतरा मुखान मात्र साध्य जाता. केन्ना देवाचे उतर आमच्या जिवितान जिवें जाता तेन्ना देवाचे योजन जे कितें आसा आमच्या जिवितान आमचे थंय आणि आमच्या मुखांतर दुसऱ्यान थंय. देवाक योजना आसात, दोन योजना आसात. एक आमचे थंय देवाक एक योजना आसा आणि आमच्या मुखांतर दुसऱ्यान थंय एक योजन देवाक आसा. ते पुर्ती जावंका म्हळ्यार हे देवाचे उतर आमचे थंय जिवें जावंक आसा. हे उतर जिवें जावंका म्हळ्यार देवाचे उतर खाली बायबलान बरोवन आसचें न्ही, पूण ते आमच्या तोंडार, आमच्या काळजांत आणि आमच्या मनांत आयिल्ले तेन्ना ते उतर म्हणलें ते बरोवन आसलें उतर ते जिवें जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. ओके, हे समजले म्हण चिंता किती तरी तांचे भितर किती तरी डिस्कशन असल्यार करा. किती तरी सांगूंक ह्या पॉइंटावर किती तरी सांगूंक असल्यार कोणाक तरी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ह्या उतरात मुखार वचया आमी. कोणाक तरी ह्या उतरात किती तरी शेअर करूंक आसा ना डिस्कस करूंक आसा जाल्यार करेत. ऍड करूंक आसा जाल्यार किती तरी पॉइंट ऍड करूंक आसा जाल्यार. देवाचे उतर सांगता ताच्या मनांत योजना आसात म्हळ्यार देवाचे राज एक सिस्टमार चलता. वय आतां आमी एक आमच्या तेंच्या म्हणजे कंपनीर काम करता जाल्यार तांतून थोडे रुल्स रेग्युलेशन पळय आसतात. तांचे टायमींग जावन ती एकाले हे आसतात ते आमी फॉलो करीत. ते फॉलो केल्यार मात्र आमकां तांणी तेंचे कंपनींत कामाक दवरतात या आमकां नेक्स्ट बढती मेळची चान्स आसता. प्रमोशन. प्रमोशन. वय तशेंच देवाच्या राजांत थोडे सिस्टम आसात.
हांव देवान काय म्हणटा हांव क्रिस्तांव म्हणल्यार ते क्षणस म्हज्या जिवितांत हांव देवान कितें बसयलां तें म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक शकना. साध्य केन्ना ना लागून देवाचे सिस्टम प्रकार येता पयल्यान पयलीं आमकां करता तेजें सिस्टम केन्ना हांव जेजूक सोबी सोडवंता म्हूण वळखता नव्यान जल्माता तेन्ना मात देवान कितें केलां म्हज्या जिवितांत ते उतरां मरिफात समजून इजोड न्हू भावार्थां सत मानून तोंडान उसारतना ते आपणाचें करूंक जाता बिलीव केल्या वरवीं ते देखून हे येवजण जायचे जाल्यार हांवें देवाचें सांगात आसचें इम्पॉर्टंट कशें आतां कंपनी मुखार घोश जायचे जाल्यार आमी त्या कंपनीक सांगात आमी वेळ दिवचे पडटा म्हजो त्याग करचे पडटा टायम तशेंच आमी देवाच्या उतरांत ती वेळ हांवें दिवंक आसा ताची शिकवण हांवें आयकोंक आसा सताची आनी उतार हांवें वाचून नियाळ करूंक आसा तेन्ना मात म्हज्या जिवितांत ताची येवजण हांवें म्हाका समजून काडूंक जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड हालेलुया. ओके आता हे सिस्टम आम्ही मार्क 11:23-24 काढा सिस्टर. खरेच हांव तुमकां सांगता कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडतलें म्हूण सतमानी जाल्यार ते ताणें सांगलेल्या बरीच जातलें. 24 देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड मागण्यांत तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळास म्हूण सतमाना आनी ते तुमकां मेळटलेंच. ओके प्रेज गॉड. मग हे एक उत्तर 24 11:24 मार्क 11:24 मात्र ओके हांगा हे जेजून सांगल्ली उतरां देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण तुमी सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. हे जावन आसा आमकां देवाचें राज देवाचें राज देवाचें उतर खंयच्या सिस्टमा मुखार काम करता म्हणल्यार आमकां ह्या उतरांत स्पश्ट दाखोवन येता. जेजून सांगली उतरां ही कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण तुमी सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. फर्स्ट आमी सतमानूंक जाय कशें सतमानचें भावार्थान सतमानचें. भावार्थ म्हळ्यार आमी ऑलरेडी शिकते आसा भावार्थ म्हळ्यार आमकां दोळ्याक दिसना पूण तें उतरांत आसा बरोवन आसा बरयला. ओके सिंपल जावन सांगता म्हळ्यार ओके सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. आनी हे जेजून बी हो सिस्टम एप्लाय केला. जेजून बी हो सिस्टम एप्लाय केला. हांव तुमकां एक वर्स दाखयता जॉन 11:41 हांगा जेजून कितें सांगलां न्ही जें कितें तुमी मागण्यान मागतात तें तुमकां ऑलरेडी मेळ्ळां म्हूण तुमी सतमाना तें तुमकां मेळटलें म्हळां. फर्स्ट सतमाना मागीर तें तुमकां मेळटलें म्हूण सांगलां. तशेंच जॉन 11:41 काडा ब्रदर. गॉस्पल ऑफ जॉन 11:41. तितल्यार तांणी ती शिळा काडली तवळो जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हणलें बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. नेक्स्ट वर्स. सदांच जाल्यारी तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. ओके प्रेज गॉड. इतलें जाय म्हाका. ओके हे तुमी इंग्लिशान वाचल्यार इंग्लिश वर्शन NKJV वर्शन वाचल्यार सो थंय क्लियर आमकां कळटा पूण हांगा कोंकणी एक्सप्लेन करें. जस्ट ब्रदर मात वयर वचा 41 दाखया 41 42 41 41 कवर करा मात. ओके इतले पुरो. हे एक बॅक स्टोरी कितें की म्हळ्यार लाजरस मॉर्न पावल्लो उरता तेन्ना जेजू मागीर जेजू येता न्ही मागीर जेजू येवन लाजरसाक जिवंत उठोवच्या पयलें जेजून उलयल्ली उतरां ही. जेजून लाजरस तूं भायर यो म्हण सांगता. लाजरस कम आउट म्हण सांगता न्ही लाजरसाक. येस ओके ताच्या पयलें पळय जेजून केल्ले मागणें पळया बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. ते इंग्लिशान कशें आसा की म्हळ्यार फादर आय थँक यू फॉर यू हॅव हर्ड माय प्रेयर.
सिस्टम पळया तो जेजू सांगता बापा लागी बापाक अर्गां दिता आणि सांगता तुवें म्हजे मागणे आयकल्ले पसत हांव तुका अर्गां दिता. इंग्लिशान तितले क्लॅरिटी मेळना सॉरी कोंकणींत. इंग्लिशांत जेजू सांगता फादर आय थँक यू फॉर यू हॅव हर्ड मी म्हळ्यार तुवें म्हाका ऑलरेडी आयकल्लेक हांव तुका अर्गां दिता. अजुनूय तेणें लाजरसाक उठोवना. ओके त्याचे पहिले जेजून केल्ले मागणे जावन आसा हे बापा लागी बापा हांव तुका अर्गां दिता तुवें म्हजे मागणे आयकल्ले पसत आणि म्हाका खबर आसा तू सदांच म्हजे मागणे आयकताय म्हण. मार्क 11. ओके इंग्लिश गायले ब्रदर. ओके इंग्लिश NKJV असला घाला ब्रदर. NKJV जॉन 11:41. KJV असं KJV घाला. ಕನ್ನಡ ERV जाल्यार बी अडना समाजा कन्नड ERV बी समासा कन्नड ERV असल्यार बी ओके. नाही इंग्लिश KJV. ओडोल इंग्लिश ERV ತಗಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜೆ नी कन्नड ERV ಅಂತ ಸಮಾಸ आणि इंग्लिश KJV. इंग्लिश KJV. KJV ಕಲ್ಲೆ then they took away the stone from the place. पण हे मात्र इंग्लिश हे असा NKJV ಅಂತ फादर आय थँक यू फॉर यू हॅव हर्ड मी. अंतुने असाने हाय ते डाव म्हणस नी होय फादर आय थँक दी मला थँक यू दॅट दाव मला यू दॅट यू हॅव हर्ड मी. लाजरसाक उठोनचे पहिले जेजून केल्ले मागणे पळया सिस्टम कशे जेजून कशे फॉलो केले म्हण. फादर आय थँक यू दॅट यू हॅव हर्ड मी अँड आय न्यू दॅट यू हिअर मी ऑलवेज. तशें जाल्यार आमी कशें मागूंक आसा बापा लागी मागचे पहिले कितें तरी आमकां जाय जाल्ले मागचे पहिले सेम उतरां आमी सांगूंक आसा बापा आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तूं आमचे मागणे आयकताय. आयकल्ले पसत आमी तुका अर्गां दिता. करेक्ट न्ही? होय येस. पहिले ERV सेम असा. Then Jesus took up and said, Father, I thank you that you heard me. You heard me, yes. होय. हे KJVत न्ही? होय KJV गेला. ओके सो पळया ते सिस्टम पळया तो जेजून फादर आय थँक दी दॅट दाव हॅज हर्ड मी दॅट यू हॅव हर्ड मी अँड आय न्यू आणि म्हाका ಗೊತ್ತ आसा म्हाका खबर आसा दॅट यू हिअर मी ऑलवेज. तू सदांच म्हाका आयकताय म्हणले म्हाका खबर आसा. हे जावंक आसा आमचे प्रेयर उतरां. जेवाचे उतर जिवें जावंक म्हळ्यार तोच सिस्टम आमी फॉलो करूंक आसा. जें कितें जेजून फॉलो केलें आमी एक अशें सांगेत म्हळ्यार जेजून सगळें डेमो दाखयलां आमकां. डेमो आमी सायन्स क्लासीन डेमो दाखयता न्ही भुरग्यांक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आमी फर्स्ट डेमो दाखयता मागीर भुरग्यांक करा म्हणटा आमी. करेक्ट? येस येस. आता जेजून आमकां डेमो दाखयला पूण आमी प्रॅक्टिकली करूंक आसा न्ही? होय. हा खंयच्या संदर्भार कशें करता म्हण जेजून सगळें आमकां शिकयला. तो येवन तो मनीस जावन येवन ह्या संवसारांत
या खंयच्या संदर्भार कशें आमी ते सिच्युएशन हँडल करता म्हणल्यार हर एक जेजून आमकां येवन शिकोवन आणि ते शिकय जे कितें जेजून केला ते हर एक डॉक्युमेंट कशें बायबलांत ते रेकॉर्ड जाल्ले आसा. कित्याक पासत आमी ते वाचून ते स्टडी करून आमी ते अप्लाय करू. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. सो सेम जे कितें जेजू उलयलो सेम उतरां आमी बी उलोवंक आसा. आमी थंय डाऊट करूंक जायना. जेजूक कळलं तरी डाऊट आसलो थंय ना. शुअर शॉट. फादर आय थँक यू दॅट यू हर्ड मी. लाजराक उठोवचे पयले हें घाला ब्रदर, जॉन 11:41 घाला. जुवांव 11:41 घाला. ओके. बापा तू म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. सदांच जाल्यारय तू म्हाका आयकताय म्हण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हण हांगा भोवती उबो असलेलो लोक सत्मानचे खातीर हांव अशें सांगता. आणि जेजू मुंदरून सांगता जे कितें हांवें आतां तें सांगलें की म्हाका तुजे वयर विश्वास ना म्हण न्ही देवा वयर, पूण जो कोण लोक ताका आयकते आसात भोवती उबो असलेलो तो लोक तो सत्मानू म्हण जेजू हें उतर सांगता. आता लोक म्हळ्यार आमी बी येयले. आमी बी सत मानूंक जाय की बाप आमचे मागणे आयकला. ताणे आमचे मागणे आयकला आणि तो सदांच आमचे मागणे आयकता म्हणलें सत आमकां ह्या उतरांत आमकां देवाचें उतर आमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हे उतर जॉन 11:41 हांव आतां फाटल्या दिसांनी हाचे वयर म्हजें ध्यान आसलें. कशें जेजू तो देवाचो पूत जाल्यार बी ताका सगली सक्त पदवी आसल्यार बी पूण ताचें मागणें बापा थंय कशें आसलें. तो एक उपकारी काळजाचो जावन आसलो. आमी बी उपकारी काळजाचे जावन आमची मागणी आमची विनत्यो आमी देवा मुखार दवरूंक जाय. जशें जेजून शिकयलें तशेंच जेजून हर एक आमकां देवाचे उतराचे नियम तो सिस्टम कशें काम करता म्हणल्यार आमकां शिकयला. फर्स्ट थिंग कितें बापा तुवें म्हजी मागणी आयकल्ले पासत हांव तुका अर्गां दिता आनी सदांच तूं म्हजी मागणी आयकताय म्हण हांव जाणा. आमी कितें म्हणटा देव मागेल मागणें आयकना. सांगता न्ही. होय सांगूंक पुरो न्ही. होय होय सांगता. होय. आमच्या मनांतच ती आमचे विचार तशे असल्यार कशें मागणें काम करतले. देवाच्या उतराचे विरोध जावना ते आमचे मतीन तसले दुबाव डाऊट. होय तशें जाल्यार आमची उतरां जावंक जाय बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. हांव तुका अर्गां दिता आनी सदांच तूं म्हाका आयकताय तें हांव जाणा. हांगा जाणा म्हळ्यार देवाक आमी जाणा जावचें. देव कसलो देव म्हण आमी जाणा जावचें. अनेक कणे उतर सांगता मॅग्निफाय द लॉर्ड. म्हाका तें वर्स खंय आसा म्हण गोतना. मॅग्निफाय द लॉर्ड युअर गॉड म्हण आसा न्ही. मॅग्निफाय कोणा खबर आसा मॅग्निफाय द लॉर्ड. मॅग्निफाय द लॉर्ड युअर गॉड म्हण. ಸಾಮ್ 34:1 ಕೀರ್ತನ್ 34:1.
सर काळ सरस्प्रा अर्गा दितालो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. इतलो तर सरकाळ सर्वेस्वरार अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर मुज्या तोंडांत आसतली. पण ते इंग्लिश वर्शन आम्ही पळयल्यार ते कितें सांगता की म्हळ्यार इंग्लिश इंग्लिश घालतात ब्रदर. Psalm 34. Psalm 34 वर्स 1 ते कंचे की एक वर्ष नंतर मॅग्निफाय म्हण असते. I will bless the Lord at all times. His praise shall मॅग्निफाय म्हण एक continually वर्ष नंतर असते. magnify. मॅग्निफाय म्हण ओके उरू असू ते नाका सोचे पण हांगा मॅग्निफाय म्हळ्यार आम्ही कशें देवाक मॅग्निफाय म्हळ्यार गोत आसा न्ही तुमका व्हड करचे. Word God. मॅग्निफायर लेन्स खबर आस न्ही भूत कन्नडी म्हणता न्ही कन्नडांत. Wait. तांतू कितें जाता व्हड दिसता न्ही ते पळयल्ले. तशेंच आम्ही आमच्या देवाक व्हड करूंक आसा म्हळ्यार आमच्या उतरांनी आम्ही उतरांनी सांगले म्हळ्यार देव व्हड जायना. ओके आम्ही त्याची अर्घ स्तुती करूंक आसा. पण जे कितें आम्ही व्हड करता ते ताचे रिझल्ट दाखयता. जर तर आम्ही देवाक व्हड करता देवाची अर्घ स्तुती गायता तेन्ना देव कोण म्हण आम्ही जाणा जाता आणि देवान आमच्या पासत कितें केला ते सकट आमच्या जिवितांत जिवें जावंक शकता. जर तर आम्ही समस्ये प्रॉब्लेम्सच व्हड करता कशें व्हड करता आम्ही आमच्या उतरांनी आम्ही पदे पदे उच्चारन आम्ही कितें करता तो व्हड करतात. मॅग्निफाय म्हळ्यार कितें व्हड करतात न्ही. आता फॉर एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार आता सनलायट आसा न्ही सनलायट सनलायट आता अवेलेबल आसा ऑल द टाइम अवेलेबल आसा. पण तेंतत ते सनलायट ते सनरेज कितें येतात ते मॅग्निफायर लेन्सा थ्रू धरल्यार कितें जाता कोणाक खबर आसा. हे एक्सपेरिमेंट कोणें तरी केला. पेपर बर्न जाता. बर्न जाता करेक्ट. तशेंच आता चिंतया आमचे प्रॉब्लेम्स आम्ही मॅग्निफाय केला कितें जातले. आम्ही बर्न जाता. प्रेज गॉड. पण बायबल कितें सांगता कोणाक मॅग्निफाय करा म्हणता. लॉर्ड सगळ्याक. हांगा ब्रदर काढले हांगा. ओके प्रेज गॉड. खंय आसा ते 34 आसा ते 34:3. 34:3 ओके येस प्रेज गॉड. हे वाचा ब्रदर. Oh, magnify the Lord Magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let us exalt his name together. पळया बायबल स्पष्ट सांगता मॅग्निफाय द लॉर्ड. देवाक तुम्ही व्हड करा. कशे व्हड करचे देवाक. देवा आमच्या उतरांनी. अँड लेट अस एक्झॉल्ट हिज नेम टुगेदर. त्याच्या नावाक महिमा दिया. त्याच्या नावाक अर्घां दिया. आणि हांगा बी आसा पळय नेक्स्ट. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. आम्ही तर जेजून सांगले ऐकले न्ही लाजरसाक जिवंत करच्या पहिले जेजून सांगली उतरा. केन्ना आम्ही देवाक मॅग्निफाय करता त्याच्या नावाक महिमा दिता तेन्ना देव आमचे मागणे ऐकता. अँड ही हॅज डिलिव्हर्ड मी फ्रॉम ऑल माय फियर्स. हांगा बी पळया तुम्ही पास्ट टेन्सान दिला. आय सॉट द लॉर्ड अँड ही हर्ड मी अँड डिलिव्हर्ड मी फ्रॉम ऑल माय फियर्स. थंय जेजून लाजरस उठोवच्या पहिले कितें म्हळे हांव अर्घां दिता. फादर आय थँक यू फॉर यू हर्ड माय प्रेयर्स. थंय देवाक मॅग्निफाय केले की ना.
तो जाल्ले प्रॉब्लमाक मॅग्निफाय केले जेजून त्या प्रॉब्लेम विशयान किती तरी उलयलो जेजू लाजरासाच्या मरणा विशयांत ना ना पण जेजून किती केले तो बापाक महिमा दिले बापाक मॅग्निफाय केले आणि मार्क 11:23-24 सांगले शे जेजून जे कितें तुम्ही मागणेन मागतात ते तुमका मेळ्ळांच म्हण तुम्ही सत्माना मळे त्याने उठोनच्या पहिल्यांत देवाक अर्घां दिले कित्या बापा तू मुझे मागणे ऐकताय म्हण कित्याक त्याने सांगले लोक थंय जमलेलो लोक तो जाणा जाऊ पण हांव देवान धाडलेलो देवाचो पूत म्हण जाणा जाऊ म्हण ते उतर जेजून सांगले सो सेम सिस्टम आम्ही बी फॉलो करूंक सा येस प्रेज गॉड So, Mark 11:24 पढ़या Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. फर्स्ट बिलीव करा की ऑलरेडी मेळला म्हण आणि त्यांना ते तुमका मेळतले त्याच्या मागीर जेजून किती केले लाजरसाक लाजरस तू लाजरस बाहेर ये म्हण कमांड केले करेक्ट होय प्रेज गॉड सो आमच्या प्रॉब्लेमांत आमच्या समस्यांत आम्ही खंयचे मस्त होड करू कसा प्रॉब्लेम आमच्या उतराने होड करू कसा की देवाक आमका आमच्या देवाक आम्ही होड करू कसा देवा हा देवाक आणि देवान केल्या वर्त्या कामाक पासत आम्ही देवाक अर्घ देऊ कसा नी की आमच्या जिवितांत चलच्या परिस्थिती उलोवन ते होड करचे नी आणि अर्घ देऊ कसा की बापा तू आमगेले मागणे सदांच ऐकताय तुवें आयकल्ले पासत आम्ही तुका अर्घ दिता मागणे करच्या पहिल्यांत आमको तितलो कॉन्फिडन्स विश्वास आमच्या देवाचेर आसूंक जाय देव मुझे मागणे ऐकता म्हणले प्रेज गॉड हालेलुया हांगा कितें तरी शेअर करूंक आसल्यार शेअर करीत तशें जाल्यार सदांच आमी देवाची महिमा गाजोवंक आसा देवाक उपकार स्तुती दिवंक आसा सगळेकिंत पहिले फर्स्ट करेक्ट होय प्रेज गॉड प्रेज गॉड हे जावन आसा जे कितें माउंटन्स आसात जे कितें समस्या आसात ते सगळे हे नाश करूंक शकता देवाक आमी केन्ना महिमा दितात देवाक केन्ना आमी मॅग्निफाय करता देवाक आमच्या उतरान आमी वड करता तेन्ना देव वड जायना आमी उतरान सांगले म्हण देव आसलो देव वड जायना आमच्या उतरांनी आमी महिमा दिला तेन्ना जे कितें देवान आमच्या पासत करून दवरला ते आमच्या जिवितांत उतरा मुखांतर ते आमच्या जिवितांत जिवे जाता ते जारी जाता ते कार्यरूपाक येता प्रेज गॉड हालेलुया आता मुजीत एक टेस्टिमनी सांगता गुड फ्रायडे दिसा ओके गुड फ्रायडे दिसा सकाळी उठले तेन्ना म्हज्या राईट लेगांत कठीण दूख म्हळ्यार म्हाका पांयो तेंकूंक जायना तितले दूख उठले तेन्ना काही जावना काही मार जावना काही ना पडू ना काही ना पूण जस्ट मॉर्निंग उठले तेन्ना राईट लेग बॅक साइड ते नर्व उरता न्ही ते ओके थंय म्हाका पेन हेवी पेन आसा आनी तो पांयो नेलाक तेंकूंक जायना म्हाका तेजेर वेट घालूंक जाते ना आनी पूण जाल्यार हांवें कोणाकय सांगूं ना तें तशें जाते असलें म्हाका पूण म्हाका पांये चलूंक जाते ना समा राईट लेगा वयर म्हाका वेट घालूंक जाते ना पूण तशेंच हांव कुणसातेचें म्हजें काम हांवें स्टार्ट केलें कितें जें कितें हांव डेली करता आसलें तें हांव एज इट इज सदांचे भशेन हांवें तें केलें ओके मागीर हांव पूण वर्ड ऑफ गॉड कन्फेस करूंक स्टार्ट केलें
जेजू तुझ्या गायाने म्हाका गुण केल्यापासून तुका अर्गा म्हण हांव ते कंटिन्युअस सांगत आसले पूण म्हाका काही बदलावण दिसूना दुखींत आसा तशेंच आसले. ओके. मागीर एक 11-12 o'clock सुमार म्हाका एक इताळो आयकता, तू कमांड कर, ते दुखीक तू कमांड कर. हांवें कमांड करून आसलें, हांव खाली उतर सांगते आसलें. मागीर 12 घंटे 12 o'clock सुमार हांवें ते दुखीक हांवें कमांड केलें आनी मागीर आनी तें उतर हांव म्हज्या तोंडांत सांगूंक हांवें स्टार्ट केलें. म्हजें काम करीत हांवें तें सांगलां उतर. ओके. हांव त्या उतरा वयर सांगता आसतना म्हज्या मतींत हांवें तें पिक्चर हाडिल्लें जेजूचे घाय. जेजूचे घाय म्हज्या मतींत हाडन हांवें तें उतर सांगूंक स्टार्ट केलें. कंटिन्यू सांगूंक स्टार्ट केलें. आनी ते दीस गुड फ्रायडे जाल्ले वरवीं आमी दनपारां मिसाक गेल्ली न्हू. मिसाक सर्वीस कितें आसलेलें प्रेयराक गेलतना त्या टायमार बी म्हाका ऑलमोस्ट तेन्ना दनपारां एक सुमार एक 25% ओके हील जाल्लें. ओके. पूण ताच्या मागीर आनी तें प्रेयराक गेले तेन्ना हांव कंटिन्युअस हें उतर सांगून आसलें आनी जेजूचे घाईत म्हज्या दोळ्यांनी पळोवन आसलें. जेजूचे घाईत पळोवन आसलें. पण सादारण राती न्हिदता आसतना म्हाका एक 75% हिलींग जाल्लें. ओन्ली एक 25% म्हाका टच केल्यार पेन जाता तितले पेन आसले खाली. अशी फील जाते नासलें पूण टच केल्यार फील जाता तशी पेन आसलें. नेक्स्ट आनी राती न्हिदता आसतना बी कंटिन्युअस हांव उतर सांगतेत न्हिदलां. नेक्स्ट मॉर्निंग सॅटर्डे मॉर्निंग उठता आसतना 100% क्लियर. कांय बी ना. टच केल्यार बी पेन ना, ना तेंकल्यार बी पेन ना, वेट घालयत पांयांक. कंप्लीट. Praise सो God. हें उतर जिवें जालें. देवाचें उतर जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गुण केले खातीर तुका अर्गा. हें उतर जिवें जालें आनी ताचें तें काम ते उतरान केलें म्हज्या जिवितांत. केन्ना हांवें फोकस जेजूच्या गाया वयर केलो. म्हागेल्या दुखी वयर करूं ना फोकस. दनपारां मागीर 12 घंटे मागीर हांव तें कंप्लीट तेचे म्हागेल्या पेना कडेन लक्ष करून हांव म्हागेलें उतर सांगते आसलें आनी ताचे वयर जेजूच्या घाया वयर हांव मेडिटेट करन आसलें. आनी जेजू कंटिन्युअस अर्गां दिवन आसलें. बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक अर्गां दिवन आसलें. उपकार स्तुती करन आसलें. आनी सॅटर्डे मॉर्निंग उठता आसतना कंप्लीट हील. कांय पेन ना. हेवी पेन, सिवियर पेन म्हळ्यार म्हाका ते केन्ना ते जावूं नासलें फर्स्ट टायम तें. फूल फाटले पांयांचे एंकला तावन वयर म्हणसर पेन. बॅक सायड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हांवें कित्याक तुमकां हें टेस्टिमनी शेअर केलें की म्हळ्यार देवाचें उतर कशें काम करता. आमचें फोकस खंय आसूंक जाय देवाचें उतर काम करता म्हळ्यार. फोकस शिफ्ट खंय जेजूच्या गाया वयर. जेजूचे घाईत पळोवंक आसा आमी. उतर सांगचें आनी जेजूचे घाय आमी ताचे वयर आमी फोकस करूंक आसा. तेन्ना ह्या कितें माउंटन आसलें हांगा दोंगर आसलो, धूप म्हणली दोंगर आसले ते मेल्ट जाले. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. कोणाक कितें शेअर करूंक आसा? कोणाक कितें क्वेश्चन काय आसल्यार विचारी. क्वेश्चन आसा, डाऊट आसा, कितें आसल्यार विचारा. ना की तुमचे टेस्टिमनी आसल्यार बी शेअर करा कोणाले. उतर जिवें जाल्लें टेस्टिमनी. कोणाक पॉइंट ऍड करचे असल्यार ऍड करा.
प्रेज गॉड. Praise God. So आज आम्ही किती शिकले आहो आमच्या मागण्या पहिले आम्ही आमच्या जे किती आम्ही विनंती देवा मुखार दवरता त्याच्या पहिले आम्ही पहिले स्टेप किती आम्ही देवाक अर्घा दिवंक जाय. देवाक आम्ही मॅग्निफाय करूंक जाय. त्याच्या नावाक वरती महिमा दिवंक जाय आणि त्याने सदांच आमचे मागणे ऐकला म्हणले आम्ही फर्स्ट बिलीव करूंक जाय. हे आणि तोंडान उच्चारूंक जाय. खाली बिलीव केला जाय ना पण आमच्या तोंडान तावन आम्ही हे उच्चारूंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. Praise God. Hallelujah. सेम उतरां जे जण उरलेलीत उतरां आम्ही उलोवंक जाय. त्याने सगळे आमका दाखवून दिला कशें करचे ह्या संदर्भात कितें करचे कशें उलोवचे म्हणले. पण केन्ना आम्ही पवित्र आत्म्याचे आधार घेता उतर समजून घेवंक आमकां ते पवित्र आत्म्याचे एक उगडापण ते रेव्हलेशन नॉलेज आमकां मेळता. उतर कशें आम्ही आमच्या जिवितांत जिवें करचे म्हूण उतर कशें काम करता म्हणले पवित्र आत्मो शिकयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. तशें जाल्यार आम्ही सदांच आमच्या मागण्यान आम्ही देवाक अर्घ दिवंक आसा. बापा तुवें म्हजे मागणे आयकल्ले पसत हांव तुका अर्घ दिता. हे जावंक आसा आमचे मागणे. ऑलरेडी ऐकला म्हण आम्ही पहिले सत्मानूंक आसा आणि ते उच्चारूंक आसा. तेन्ना ते मागणे आमकां ऐकून ते काम जाल्ले जिवें जाल्ले आमकां आमच्या ह्या फिजिकल दोळ्यांक आमकां दिसूंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया. Praise God. ब्रदर पीटर Yes. किती तरी ऍड करून कसं ते सगळें सांगलें मागीर आमी कितें मागण्यांत सकट मागता ते पयलीं आमी बिलीव करीत मेळ्ळां आसा म्हणून जाग्यार तें मेळ्ळां आमी कितें मागता ते देवाच्या उतरा प्रकारे आसूंक जाय ते इम्पॉर्टंट. देवान कितें ताच्या उतरांत बसयलां त्या प्रमाणे आमी मागूं आसा. जाल्यार 15:7 येत म्हणटाले म्हज्या तुमी कितें सकट मागनात हेतून बरयलां बट तेय घालें बरयलां म्हज्या उतरांत रावश्या जाल्यार म्हणजे उतरां तुमचे तेय रावशी जाल्यार तुमी कितें सकट मागता ते तुमकां मेळटले. मेळटलें. वय वय म्हणून मागणे उतार उतरा प्रकार आसूंक जाय. वय वय उतार इम्पॉर्टंट. उतार उतार इम्पॉर्टंट. करता जाल्यार आमी देवान कितें केलां ताची शिकवण आयकची या बायबल आमी वाचुची. आतां आमकां समजुनी मेळटा त्या उतरांत कितें केलां उतरां मरिफात जेजून केल्ले हेर एक आमचे पासून कितें केलां उतरां रुपार बरोवन दवरल्या. ते आमचे जायचे जाल्यार त्या उतरांत आमी वेळ करसूंक आसा आनी ते बिलीव करूंक आसा भावार्थान. जाल्यार मात आमी कितें उतरां प्रकार मागता ते आमचे जिवितांत ते आमी अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ते उतरांत असल्यार उतर आमी स्टडी केल्यार आमकां देवान आमचे पासत कितें केलां म्हणलें आमकां कळीत जाता आणि आमी तेन्ना देवाक मॅग्निफाय करूंक शकता. करेक्ट. नाजाल्यार आमचे चिंताप कितें येता देवान ते तशें सांगता न्ही पिडा देवान दिली म्हणून सांगतात. वय वय ना खंय बायबलान ना ते देव पिडा दिता म्हणून. ते आमचे रॉंग थिंकींग चेंज करची आमी चिंता बदलाची. तेन्ना आमी देवाक मॅग्निफाय केल्याशी जावना न्ही. वय आमचे समस्येत आमी मॅग्निफाय करता. मॅग्निफाय करता. समज हे मॅग्निफाय केलतना ते माउंटन जातात व्हडले. वय वय ते आमी तुमी सांगल्या बरें ते दुर्बिणीर पळयता ल्हानशे व्हडले दिसता आमकां त्या विशयात उलोवन उलोवन. हय. जाल्यार आमी देवाक आनी एक वर्स सांगता न्ही इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड माउंटन मेल्टेड लायक माउंटन वॅक्स. विल मेल्ट. वय साम ताच्या 97:5. वय
ताच्या जरपणार गुडे दोंगर पर्वत मेणाबरी करगतात जर तर हांव देवाक ते ओड करता जाल्यार ताच्या जरपणार कशी जाल्यार ते समस्या करगून येतात जर तर हांव समस्येत नियाळ करता जाल्यार ते म्हाका गुड्या दोंगरा बरे दिसतात. हम्म. Praise God. Praise God. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. कोणाक कितें क्वेश्चन आसला विचारा. ओके सिस्टर नाजाल्यार आमी अर्घ End करूया. प्रार्थना करूया न्ही. वय प्रेज गॉड. ओके ब्रदर. Praise God. एंडिंग प्रेयर करतात ब्रदर. अर्घ बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा बापा आयच्या वरच्या वेळा पासून आमी तुका अर्घ दिता. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भयणी मुखांतर जायती सता उड्डापी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. कित्याक तुवें आमकां शिकयले तुजे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. दोंदरीच्या तलवारी चड कातरूंक शकता आत्मो आनी प्राण आडसासांद आनी सासेत मेकटे काळजाचे यात्रेक आनी मोनाची चिंतना समेत पारखिता. ते तुजे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्या उतरा पासून आमी तुका अर्घ दिता. कशे जिजून आपल्या जिवितांत तुजे उतार वापरले आनी तुजे कितें पुरा ताणें पयलेच तुका अर्घां भेटयले. कशे लाजरासाच्या जिवितांत आनी ते 5 उंडे 2 मसले हे करतना जपा करतना पयले ताणें अर्घां दिली. तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या समस्या वेळार कश्टा वेळार आमी चड आनी चड तुका अर्घां दिवंक तुका आमी मॅग्निफाय करूंक तुका आमी व्हड करूंक तुजी नांवाची स्तुती करूंक फाव केल्ल्या पासून अर्घां दिता. अशें आमच्या जिवितांत आमची हर एक गुडे दोंगर ते मेणा बरी करगुण्याच्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. हे सत आयच्या दिसा तूं आमकां उगडापे केलाय. आमच्या जिवितांत आनी मुखल्या दिसांनी कितें पुरो समस्या येताना आमी त्या समस्ये वयर चिंतिनासतना त्या समस्या कितें तुवें फरियाद दिलाय ते आमी भावार्था सत मानून उसारूंक आनी तुज्या नांवाची स्तुती करूंक अशें ते आमी समस्येंत भायर येवन तुजो तो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक पळयतात. म्हणजे सक्तीन आम्हा सर्वांक तुवें फाव करच्या पासून अर्घां दिता. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावं दी मागता. विसर मागणी भेटयता.